पयलीं म्हटल्यार कोणें हांव केन्ना मरे सोशल मिडियार चडशे फॉलो करना आनी पळयना, पूण आमचे कोण एक दोन कार्यकर्ते हांवें कितें तरी उलयलो म्हणून आतां तुमी सांगतात उलयलो जाल्यार हांव तेचेर कांय उलयना। हांव इतलेंच म्हणटालो तो सिनियर मोस्ट राजकारणी मुख्यमंत्री जावन गेला गोंयचो। म्हाका दिसता तेकाय आपूण कितें उलयतात तेची भान आसपाची गरज आसा। म्हणजे जे भुरग्यांचे उलयता ते भुरगीं मांद्रे मतदारसंघाचीच आनी ते भुरग्यांचे उलयता आसतना विचार करपाक जाय की तेंचे आवय बापूय आसात आनी जे भुरग्यांचे उलयता तेंचे आवय बापून तांकां शिस्त शिकयल्यात। म्हणजे कोणाचेर भुरग्यांचेर टिका करतना हजार फावटी चिंतूंक जाय ही मांद्रे मतदारसंघाची भुरगीं आहात जे मांद्रे मतदारसंघात मुख्यमंत्री केला, निवडून दिला। सो एक सिनियर मोस्ट राजकारणी हांव ताका आदर करता, रिस्पेक्ट करता। अशें तेणी राजकीय हेतून काम करचें। येणारो वेळ ठरयतलो जनता मांद्रेची कितें करपाक जाय आनी कितें ना ती जनतेच्या हातीन आसता। भाई एक प्रकारची उमेदवारी मेळटली तुमकां, कित्याक लोकय तुमच्या फाटल्यान भरपूर आसा अशें चिन्ह दिसता। फाल्यां समज पार्सेकर आनी मगेर काय आसतली काय तांकां बीजेपी वाले थारायतले? पयलीं म्हटल्यार इलेक्शनाक भुमिका म्हणजे इलेक्शन येता तेन्ना मेन भुमिका ही जनता ठरयता। खंयचो लिडर नेता ठरोवंक शकना किंवा हांव ठरोवंक शकना। जे वयतले बटन दामपाक मतां ते ठरयतले। आमी कोण लिडर ठरोवंक शकना हें पयलीं लक्षांत धरा। दुसरें म्हणल्यार मोगो पक्षाच्या तिकेटीचेर हांव जिखला, मोगो पक्षाचो आमदार आसा। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की मोगो पक्षाचो क्लेम म्हणटा तो मांद्रे मतदारसंघात पयलींच आसतलो, कित्याक आमी आतां जिखल्यात आनी आमचो क्लेम कायमचो उरतलो। आनी मांद्रे मतदारसंघ मोगो पक्षाक आमचे केंद्रीय समिती आहा ती डेफिनेटली मांद्रे मतदारसंघ आहा ती मोगो पक्षा खातीर मागतली। भाजप आनी उमेदवारी चर्चा हांवें पयलींच आतांय क्लियर केला, हेच्या फुडें म्हणजे क्लियर करता की मोगो पक्षाचो पयलो क्लेम, कित्याक मोगो पक्षाचो आमदार आसा। केंद्रीय समिती जे डिसायड करतली आनी तेंच्यांनी ठरयलें बाबा ह्यो मोगो पक्षाचो आमी दावो आहा तो सोडचे ना, मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मोगो पक्षाकूच आसतलो जाल्यार डेफिनेटली मोगो पक्षाक आसतलो। आनी आमी मोगो पक्षाचेर जर केंद्रीय समितीन युती इलेक्शनाक आमी वयतले युती करून जाल्यार मोगो पक्ष ह्यो प्रायोरिटी आसतलो आनी मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मोगो पक्ष म्हाका दिसता मोगो पक्ष ह्यो क्लेम करतलो आनी मोगो पक्ष लढयतलो। जितबाब लास्टाचो एकूच प्रश्न, डेव्हलपमेंटाचेर उलयतात, जेन्ना डेव्हलपमेंटाचेर उलयतात तेन्ना तुमकां अट्रॅक्ट जातले आनी मतां मारतले। पूण डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना खंयच्या विरोधक लिडरा कडेन तेणी उलोवच्या पेक्षा किंवा तेचे विचार आयकच्या पेक्षा स्पेशली मिडियाक सांगता तुमी सामान्य मनशाक वचून विचारा डेव्हलपमेंट जाला की ना, रिप्लाय ते दिवंक शकतात आनी तेच सांगूं शकतात बाबा जाला की ना ते। सो मांद्रे मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट जाला ते आख्खी गोंया जाणा, गोंयान उलयतात, आख्ख्या गोंयान उलयतात। सो म्हाज्यान एकट्यान उलोवन काय फायदो ना आनी कोण ऑपोजिशन लिडर्स आहात जेंकां इच्छा आहा तेंच्यांनी उलोवन काय फायदो ना। येणारो काळ ठरयतलो डेव्हलपमेंट जाला की ना तो, आनी डेफिनेटली येणारे 2027 कितें ते लोक ठरयतले।